was about 2 kilometer stretch drive. So we have collected around 30 bags, and I appeal to you, please keep your surrounding clean like we keep our house clean. Thank you. गोवा म्हटल्यार सगळ्यात पहिली गोष्ट आमकां ही दिसता की कितें तरी पळोवंक मेळटा, कितें बरें अशें पळोवंक मेळटा. पण आमकां जर आमी खंय गेलीं आमकां कितें पळोवंक मेळटा पयलीं हो कचरो. तोच आमी क्लीन करपाक आयज त्या बायणा बिचीच्या ह्या फ्लायओवराचेर आमी गोवा युवा मोर्चाचो ग्रूप आमी हांगा येयलीं सकाळीं आनी हे सगळे आमी 30+ बॅग्स हांगा कलेक्ट केला कचरो. दिस इज द स्टेट ऑफ आर टुरिस्ट प्लेसीस, म्हटल्यार दिस इज ऑल्सो टुरिस्ट प्लेस वी कॅन कन्सिडर. बरें पळोवपाक गेल्यार आमकां अशें कांय क्लीन बीन पळोवपाक मेळना. जे लोक आसात ते दे आर नॉट कन्सिडर्ड अबाउट द सोसायटी. कचरो करून वयता क्लीन करून, म्हटल्यार आमच्या इकडे समजा कितें आमी क्लीन करपाचें म्हणून. तर आमी हांव सगळ्यांक एक मागता की सगळ्यांक आमचो म्हटल्यार जो कचरो आमी करता पळय ते स्वता क्लीन करून मागीर आमच्या घरा व्हरप. थँक्यू. नमस्कार. आयज आमी आमच्या गोवा युवा मोर्चा संघटने मार्फत एक स्वच्छता मोहीम राबयली आणि तो म्हणजे आमी सडा टू बायणा ह्या फ्लायओवराचेर आमी ही स्वच्छता मोहीम आयोजीत केली. जातून 2 किलोमिटराच्या स्ट्रेचाचेर आमी जवळ जवळ 30च्या वयर आमी ह्यो गार्बेज बॅग आमी कलेक्ट केल्ल्यो आसा. एक बरोसो उपक्रम आमी स्वच्छता मोहीम आणि त्याच्या माध्यमातून स्वच्छता करपाक लागून आमी एक कॅम्पेन घेतलेली आसा. जसो आमकां स्वच्छ भारताची मोहीम जी आमकां पूर्ण भारतभर करपाक जाय, त्या खातीर आमी सगळे जाण आपापल्या परिसरांत आपापल्या वाठारांत आमी सगळे जाण वांटेकरी जावपाक जाय. सो त्या खातीर एक बारीकसो उपक्रम आमच्या ह्या संघटने मार्फत आमी एक उपक्रम हातीन घेवन लोकांच्या समोर धरपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. ज्या करिता सगळ्यांनी आपूण आपापल्या परिसरांत असोच एक उपक्रम घडोवन हाडचो. आपलो वाडो, आपलो गांव, आपलो मतदारसंघ, आपलो पूर्ण गोंय आणि तशेंच पूर्ण स्वच्छ भारताच्या मोहिमेक आमी सगळे जाण वांटेकरी जावचे. जशें आमी सगळे जाण आपले घर स्वच्छ दवरतात त्याच प्रमाणे आमी आमचे पर्यावरणूय स्वच्छ दवरपाक जाय. सरकारान केल्ले प्रकल्प जे आसात अशें आमकां पळोवपाक मेळटा, तेय आमी बऱ्या पद्दतीन रिते तेजे सांबाळ करपाक जाय. इतलेंच मागता. धन्यवाद. सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचो हो फूल ग्रूप गोवा युवा मोर्चा आमी एक इनिशिएटीव घेतलेली की सडा फ्लायओवर क्लीन करपाचो. अरावंड 2 किलोमिटर आमी स्ट्रेच हो क्लीन केलेलो आसा आनी ना म्हटल्यार आमी 30+ बॅगां आयज भरलेली आहा. फूल हांगर कचरो जो मांडलेलो आसलो पळय तो सगळो कचरो कलेक्ट करून अरावंड 30+ बॅगां फूल जालेली आहा. सो हांव एकूच ह्या म्हणजे सरावंडींग कोण हांगर येता भायले लोक, भायले लोक म्हणजे आमचे मुर्मुगांव भायले लोक नाल्यार मुर्मुगांवचे लोक येता तेंचे कडेन एकूच विनंती करता, हांगर जो तुमी कचरो हाडटा तो स्वता आपलो कचरो व्हरोन वेवस्थीत खंय कचरो उडोवपाचो जागो आहा थंय तुमी कचरो उडया. प्लीज हांगा लिटर करनाका, कित्याक ह्यो बरो एक जागो आमकां सरावंडींग बीच पळोवपाक गावता. सो तुमी तेजो एक आपलो अनुभव घेवपाचो पळोवन हांगर. सो हांव सगळ्यां कडेन आनी एकदां रिक्वेस्ट करता, हांगर प्लीज कचरो करनाका. स्पेशली आमच्या युथांक सांगता, आमी आयज जसो इनिशिएटीव घेतला तसो हांव सगळ्यां कडेन जे आमच्या गोंयांत ग्रुप्स आहा पळय तांकां हांव विनंती करता की तुमी असो एक इनिशिएटीव घेवन संडे टू संडे नाल्यार म्हयन्यान एकदां संडे असो क्लिनिनस ड्रायव्ह केलो जाल्यार कितले आमचो गोंय क्लीन उरतलो हें तुमकांय खबर आहा. देव बरें करूं. थँक्यू.